नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परवामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. धारगळे सनबर्नाची धूम. सनबर्नात वांटेकार जाल्ल्या दिल्लीच्या तरणाट्याक ओव्हरडोजाक लागून आयले मरण. पोस्टमॉर्टम अहवालात जाले स्पश्ट. सोमारा गॅस एजन्सींनी धाड घालून कमी वजनाचे घरगुती सिलिंडर केले जप्त. वास्को तशेंच फोंडें वाठारांत गोंय वजनमाप खात्याची कारवाय. लोकांक भायले भायर पयशे दिवन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात दामून दवरपाचो सरकाराचो यत्न. विजयाचो आरोप. जमिनी हातासपाच्या प्रकरणा वयल्यान भाजपा आमदारांचेरूय काडलो फोग. टोकावयले भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयात चोरयेचो यत्न. जनेल फोडून चोरांनी ऑफिसांत केलो प्रवेश. घडणुकेचो तपास चालू. वाजे शिरोडे घरामुखार उमथलो ट्रक. दुचाकी आनी घराचे जाले बरेच लुकसाण. बोरी ते शिरोडे मार्गाचेर जाली येरादारीची कोंडी. दुचाकी वाचयतना जालो अपघात. पुलीस खात्यात नव्या पदांच्या भरतेक वित्त खात्यान दिली मंजुरी. नव्या भरते उपरांत अधीक्षकांचो आंकडो पावतलो 28चेर. मंत्रिमंडळ बसकेत मंजुरी मेळपाची शक्यताय. आनी आतां खबरो विस्तारात. सनबर्न फेस्टिवलाच्या पयल्याच रातीक वांटेकार जाल्ल्या दिल्लीच्या एका तरणाट्याक दुबावीत मरण आयले. पोस्टमॉर्टम अहवाला प्रमाण ओव्हरडोजाक लागून ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. सनबर्नाच्या सुवातेर तो बेशुद्ध पडल्या उपरांत ताका म्हापशेच्या एका हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्लो. थंयच उपचारा वेळार तेणें निमणो श्वास घेतलो. धारगळचे वादग्रस्त सनबर्नात पहिल्याच दिसा वांटेकार जाल्ल्या दिल्लीतल्या तरणाट्याक मरण आयला तो दिल्लीतलो 26 वर्सां पिरायेचो करण कश्यप. ताका सनबर्नाचे सुवातेर मरण येवंक ना, तर म्हापशेच्या विजन हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन तो भायर पडलो. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसी बांबोळे धाडल्या. कांय मिडियांनी ही बातमी प्रसिद्ध केल्या उपरांत गोंय पुलिसांनी अधिकृत म्हायती उपरांत जाहीर केली. पुलिसांनी दिल्ल्या प्राथमीक म्हायती प्रमाण हो तरणाटो आपल्या इश्टांसयत सनबर्नात वांटेकार जाल्लो. सुमार रातच्या 9:15 वरांचेर ताणें शुद्ध सोडली. उपरांत ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो. आमी आसा जीएमसी हांगासर आनी आमी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार काल सनबर्न फेस्टिवल अटेंड केल्ल्या एका तरणाट्याक मरण आयलें. किरण कश्यप अशें तेजें नांव जावन आसा. 25 वर्सां पिरायेचो भुरगो. दिल्ली हांगासरलो भुरगो गोंयांत रावतालो. आनी अशें कळोन येता की काल राती पयर राती जेन्ना सनबर्नाक एटेंड केलें आनी राती ताका कितें जावपाक लागलें म्हणून ताका प्रायवेट हॉस्पिटलांत व्हेलो. त्या प्रायवेट हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार चालू आसतना ताका मरण येयलें आनी काल ताका जीएमसी हाडलें गेलो पोस्टमॉर्टमा खातीर. पोस्टमॉर्टम ताचो जाल्लो आसा आनी जो रिपोर्ट आसा ते रिपोर्ट अशें म्हणटा की ओव्हरडोज ऑफ ड्रग्स ह्या खातीर ताका मरण येयलेलें आसा. पूण दोतोरांनी जे सॅम्पल्स जे आसा ते सॅम्पल्स फुडें फॉरेन्सीक लॅबोरेटरींत धाडलेली आसा एक्चुअल रिजन कळपाक की कितें जाल्लें. पूण डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार ताका सिवियर भितून प्रॉब्लेम जाल्ले. किडनीक डॅमेज जाल्ली, लिवराकूय मातसो प्रॉब्लेम येयलो, टिश्यूज तेजे सेल्साक प्रॉब्लेम येयलो. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली खंयच्याय ड्रग्साचो जेन्ना ओव्हरडोज जाता तेन्ना जाता आनी त्या खातीर ताका मरण येयल्लें अशें सद्या डॉक्टरांचें म्हणणें आसा. पूण हेचो जे सॅम्पल्स जे आसा ते सॅम्पल्स फुडें FSLाक धाडलेले आसा, फॉरेन्सीक लॅबान धाडलेले आसा आनी तेंचो रिपोर्ट येयल्या उपरांत आमी तुका अपडेट दितले. ही म्हत्वाची अपडेट आसली काल सनबर्नान ज्या भुरग्याची डेथ जाली तेचेर. अश्यो अपडेटी पळयत रावात गोमंतक टीव्हीचेर. बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात सोमारा कोलवा पुलिशेन 24 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्ली. सोनू कुमार चव्हाण अशें अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. सुमार 2.40 लाखांचो बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्यान उत्तर प्रदेशाचो दुबावीत सोनू चव्हाण हाका अटक केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. कोलवा पोलिसांनी काल उजरागती केल्ल्या एका कारवायेक मूळ उत्तर प्रदेशाच्या सोनू चव्हाण 24 वर्सां हाका अटक केल्ली आसा. ही अटक जी आसा ही गावंडाळे कोलवा हांगा जाल्ली आनी कोलवा पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे सोनू कडल्यान तांणी जवळ 2.401 ग्राम गांजा जाची इंटरनॅशनल मार्केटात किंमत आसा 2,41,000 तितलो गांजा तांणी जप्त केल्लो आसा. कोलवा पोलिसाच्या खबऱ्यांनी सोनू गांजा घेवन थंय येतलो अशी म्हणून म्हायती दिली. त्या प्रमाणे
वेगवेगळ्या म्हणजे येवपाच्या जाग्याचेर कोलवा पुलिसांनी आपले पुलीस जे दवरिल्ले आनी हांगा एक स्पेशल टीमूय दवरिल्ली. ताजे नंतर सोनूक राती उशिरा जेन्ना तो थंय पावलो तेन्ना ताका अटक केली आनी ताचे कडल्यान हो गांजा जप्त केलो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे सोनू हो गांजा घेवन थंय कोणाक विकपाक आयिल्लो आनी हो जो गांजा आसा हो आतां 31 जी जावपाची आसा सेलिब्रेशन ताका लागून मोठ्या प्रमाणात कोलवा ट्युरिस्ट येतात आनी ह्या ट्युरिस्टांक हो दिवपाक अशें तांची प्लॅन आशिल्लो. ताका लागून सद्या कोलवा पुलीस सोनूची बसून चवकशी करतात आनी हाजी मुखारली चेन सोदपाचें ट्राय करतात. आज सांजेर सोनूक रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार व्हरतले अशी म्हायती आमकां पुलिसांनी दिली. ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव उलयतां. सोमारा गोंय वजन माप खात्यान गॅस एजन्सीनी धाड घालून फोंडे तशेंच वास्को वाठारांत कमी वजनाचे घरगुती सिलिंडर जप्त केले. ह्या धाडीत घरगुती सिलिंडर 2 ते 3 किलो कमी वजनाचे आशिल्ल्याचे दिसून आयले. गोवा वजन आनी माप खातें हाणें सोमारा वास्को आनी फोंड्या हांगासर म्हणजे कमी गॅस आशिल्ले जे सिलिंडर लोक विकतात ताचेर खंय तरी जायते सिलिंडर जप्त केल्लेले आसा आनी लोकांनी खंय तरी ते जेन्ना सिलिंडर घेतात तेन्ना ते जो सिलिंडर आसता तो जोखून घेवपाक जाय. कारण म्हटल्यार अशी फसवणूक वेगवेगळ्या लोकांची जायत आसा. आनी आतां जर आमी पळयलें जाल्यार म्हणजे आयच्या दिसाक फोंडे आनी वास्को हांगासर हे जे म्हणजे कमी गॅस आशिल्ले सिलिंडर जे आसा ते जप्त केल्लेले आसा. जाल्यार घरगुती सिलिंडर जे आसा तातूंत 1 ते 2 किलो सिलिंडरान गॅस आशिल्ले जे सिलिंडर आसा ते म्हणजे कमी आशिल्ले सिलिंडर आयच्या दिसाक वास्को आनी फोंडे हांगासर हे सिलिंडर जे आसा जप्त केल्यात. जाल्यार सगळ्याच गोंयकारांनी जेन्ना आपूण सिलिंडर घेवपाक वयता तेन्ना खंय तरी आपूण सिलिंडर घेतना तो सिलिंडर जोखून घेवचो नाजाल्यार खंय तरी कोणाची फसवणूक जावपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर. कॅश फॉर जॉब स्कॅमांतल्या दुबावितांक जामिनाचेर सोडून दिलेले आसा. लोकांक भायल्या भायर पयशे दिवन प्रकरणां मिटोवपाचो यत्न चल्ला. अशें आसले तरी ह्या प्रकरणाचो तपास जावपाकूच जाय अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या. भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांक ह्या गजालीची जाप दिवचीच पडटली अशें तांचें म्हणणें आसा. दुसरे वटेन जमिनी हातासपाच्या प्रकरणांनी भाजपा आमदारांचो हात आशिल्ल्याचो आरोप लेगीत विजयान केला. कॅश फॉर जॉब स्कॅम आणि जमीन हातासपाच्या प्रकरणावेल्यान आमदार विजय सरदेसायान भाजपा सरकाराचेर फोग काडलो. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दामून दवरपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला. सरकार कितलेय यत्न करून ही प्रकरणां भायर येतलीच अशेंय विजयाचें म्हणणें. दुसरे वटेन जमीन हातासपाच्या प्रकरणांनी भाजपा आमदार घुसपल्यात असो आरोपूय विजयान केलो. आयकात ताचें म्हणणें. Job scam issue, the chief minister has managed to divert the issue and to somehow put it under the carpet in the festivities of the festive season and the new year that is going to come. The accused who had given 46 names, Parab, is now released. What happened to the investigation in that regard? Have these 46 people whose mobile numbers were given, amount was given, have they been called by the police? Why has the investigation in the cash for job scam gone to a dead end? Why are FIRs not being registered? I have got cases where FIRs have not been registered. People have been given money out and told to settle. See, this settlement cannot happen. Corruption is when money has been given and money has also been taken. So if the taker gives the money back, it doesn't mean the crime is over. We cannot take this lightly. You cannot divert these issues. If Chief Minister is trying to divert it, only one thing I will tell you, and which the central BJP leadership has to answer. Cash for job scam is symptomatic of the fact that in Goa merit has no value. See, we invest so much in our children to give them good education. They come first in the 10th standard, 12th standard, but they can't pass in the government exam. Why? Because they haven't paid money to whoever the broker is. And these brokers are connected to the ruling party. This has all come out in the course of the investigation. It cannot be hidden. So cash for job scam is very much alive. Although the government is trying its best. Land grab issue is still bigger issue. A man was checked out from a jail and checked in back. And the issue is over. 48 cases
where FIRs were filed, only 4 cases have been charged sheeted. So 44 cases BJP MLAs are looking out in the new year. I think their resolution will be that these 44 cases, their land should come in our leagues. Ruling party MLAs are involved in this. This has come to the notice of the public because the public has been told by the accused who came to the police station. What is the role of the chief minister? Everything is there in this. There is no hiding the fact that this land grab issue, the government is involved. It is one of the best ways to monetize assets and throw poor people whose lands have been grabbed to the wolves. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. आतां सरकारी कार्यालय लेगीत सुरक्षीत ना. टोकावयल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयात चोरयेचो यत्न जालो. चोरांनी कार्यालयाचे जनेल फोडून ते भितून सरले, मात कितें घेवन गेले हाची म्हायती मेळूंक ना. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून चोरयेचो पंचनामो केलो आनी पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. काल राती टोंका मिरामार हांगासर जे सिवरेज डिपार्टमेंटाचे ऑफिस आसा, म्हणजे PWDच्या अंडर हे ऑफिस येता, असिस्टंट इंजिनियर त्या जाग्यार बसतात, त्या ऑफिसान एका चोरान चोरी करपाचो यत्न केलो. आयज सकाळी जेन्ना ऑफिसान कर्मचारी येयले तेन्ना त्यांच्या लक्षात येयलें की थंयसरली खिडकी जी आहा ती मोडून पडल्या, ग्रिल्स जे आसा ते तुटलेले आसा. ग्रिल्स ओपन करून चोरान भितून एंट्री मारली आनी थंय कितें आसा ते व्हरपाचो प्रयत्न केलो. पूण चोराचें नशीब वायट आसलें कारण ताका थंय कांयच गावंक ना आनी थंय कांयच कॅश नासलें किंवा चोरपा सारकी वस्तू नासली म्हणून चोराक फायनली खाली हात वयचो पडलो. पूण त्या जाग्यार एक गजाल लक्षात येयली की ह्या जाग्यार सेक्युरिटी म्हणटा ती कांय दिश्टी पडोंक ना की अशे फार काही प्रयत्न जावं येता. ह्यान पयलीं एक दोनदा अशें जाल्लें अशें थळाव्यां कडसून आयकूंक येता आनी काल राती सुद्दां हो प्रयत्न जालो की त्या ऑफिसान वचून चोरांनी चोरपाचो प्रयत्न केलो. एक बरी गजाल की त्या चोरांक काय गावंक ना, पूण अश्यो गजाली परत जावच्यो न्हू म्हणून डिपार्टमेंटान खबरदारी घेवपाची गरज आसा. ही असली टोंका हांगासून चोरीची अपडेट. अश्यो अपडेटी पळोवपाक पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. आयतारा उसरा राती वाजे शिरोडा घरा मुखार ट्रक उमतालो. दुचाकीक वाटयतना हो अपघात जालो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या अपघाताक लागून घरांत पार्क करून दवरिल्ली दुचाकी गाडयेचे आनी घराचे बरेच लुकसाण जालें. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. राती 2 सुमार आमकां आवाज असो जालो म्हणून आमी उठोन पळयलें. नंतर पळयलें जाल्यार गाडी घरान असो ट्रक पडलेलो आसा आंगणान. ओके. आनी आमी सरावंडींग पळयलें कितें डॅमेज कितें जालां तें पळयल्यार आमची पत्र्याची डॅमेज जाल्ली आसा, एक गाडी म्हाजी डॅमेज जाल्ली. ओके. आनी भितर कोण कितले जाण आयले गाडयेन? गाडयेन एकटो ड्रायव्हर आशिल्लो ट्रक. हांव उठचे पयलीं तो भायर सरोन ताणें कोणाक एक्सिडेंट जालो ताका पळोवन तेजे फुड्यान तो आर्ग्युमेंट करतालो. तेजे कडेन आर्ग्युमेंट करतालो आनी टायट बी आशिल्लो अशें कितें? हांवें अशें कांय तेजी हें पळोवना. आमी भायर येवपा मेळोना आनी मागीर हांव भायर सरलो. ओके. आनी तुमी घरान कितले जाण आयले? आमी 3 जाण आसता. कितल्यांक सुमार येवं? 2 सुमार खबर. 2 आतां तुजे लॉस कितें जालो? म्हाजे लॉस पत्रे डॅमेज जाले आनी सरांनी म्हाजी गाडयेचेर येवन पडलेले आसा सगळ्या डॅमेज. हांव सारकें कितलें म्हण एक्झॅक्टली तेजी कॉस्ट करूंक शकना. 2 टू व्हिलर तुजे पोंदाक पडलेले आसा? हय, एक पडलेली आसा, एक सायडीन आसा मातशी. ओके. आतां तुमकां बेगीन काडपाक जाय अशें दिसता? बेगीन काडपाक जाय अशें दिसता. तो आमचो गाडयेचो ओनर आसा ताणें आपणें सगळें आपूण तुगेलें हें करून दिता म्हणून सांगलेलें आसा. ओके. आनी पुलीस बी येवन गेले? पुलीस राती येवन गेल्ले. राती येवन गेल्ले, पंचनामो करून गेल्ले ते राती. पुलीस खात्यात नव्या पदांच्या भरतेक वित्त खात्यान मंजुरी दिल्या. हातूंत 6 उंचेले अधिकारी तशेंच कांय अधीक्षकांचे पदभरतेचो आस्पाव आसा. सद्याक पुलिशेंत 22 अधीक्षक पदां आसात. नव्या 6 भरते उपरांत हो आंकडो वाडून 28चेर पावतलो. मंत्रिमंडळ बसकेंत ह्या पदभरतेक मंजुरी मेळटली. कार्मिक खात्यान 26 मे 2022 वर्सा अधिसुचोवणी काढून पुलीस खात्यात वरिष्ठ श्रेणीत अधीक्षक आणि कनिष्ठ श्रेणीत उपअधीक्षक भरते खातीर गोंय पुलीस सेवा नेमावळ लागू केल्ली. ते प्रमाण पुलीस अधीक्षकांची 22 पदां तयार केल्ली. तातूंत अधीक्षक खासा विभाग, अधीक्षक पुलीस मुख्यालय, अधीक्षक घोवे वखदा विरोधी पथक, प्राचार्य पुलीस प्रशिक्षण शाळा, अधीक्षक गुन्यांव शाखा, अधीक्षक सुरक्षा, डेप्युटी कमांडंट जनरल होमगार्ड आणि उपसंचालक नागरी संरक्षण, अधीक्षक भ्रष्टाचारी विरोधी पथक, अधीक्षक दर्यादेग सुरक्षा पुलीस, अधीक्षक राज्य पुलीस नियंत्रण कक्ष, अधीक्षक कायदो आणि दक्षता विभाग, अधीक्षक दहशतवादी विरोधी पथक, अधीक्षक आर्थिक गुन्हे विभाग असे मिळून 13 पदां आणि डेप्युटी कमांडंट भारतीय राखीव दळाची 9 पदां मिळून 22 पदांचो आस्पाव आसा. तशेंच पुलीस खात्याचे मागणे प्रमाण प्रशासकीय सुधारणा खात्यान 6 अधीक्षक पदां तयार केल्या. ताका वित्त खात्यान मंजुरी दिल्या.
मंजुरी केलेली नवी अधीक्षक पदां पोलीस अधीक्षक कोकण रेल्वे, पोलीस अधीक्षक पर्यटन पोलीस अधीक्षक खासा विभाग, पोलीस अधीक्षक मोटार वाहन विभाग, पोलीस अधीक्षक वायरलेस विभाग, पोलीस अधीक्षक पिंक फोर्स, पोलीस अधीक्षक मनीस तस्करी विरोधी पथक. सध्याक 12 पोलीस अधीक्षक कार्यरत. पोलीस खात्यात सध्याक 12 पोलीस अधीक्षक कार्यरत. मंजूर केलेली पदां भरले उपरांत 28 अधीक्षक जातले. सध्याक 29 पोलीस उपअधीक्षक कार्यरत. पोलीस खात्यात सध्याक 29 पोलीस अधीक्षक कार्यरत. फुडल्या 2 वर्सांत 2 अधिकारी निवृत्त जातले. नेल्सन आल्बुकेर्क 28 फेब्रुवारी 25 वर्सां निवृत्त जातले. उपअधीक्षक संदेश सोळणकर 30 जून 2025 वर्सां निवृत्त जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव मार्केटात सुरक्षा रक्षक वाडोवपा विशीं न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनान सोमारा मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराक निवेदन दिलें. तशेंच 10:30 मेरेन मार्केटांतलीं दुकानां सक्तीन बंद करपा विशीं चर्चा केली. शेनवारा उसरा राती चोरांनी मडगांव न्यू मार्केटांतलीं दुकानां फोडपाचो प्रकरण उक्ताडार हाडिल्लो. चोरांनी 3 दुकानांतल्यान कावंटरांतले पयशे फारयले. तशेंच CCTV कॅमेराय फोडले. ह्या प्रकरणाक लागून मार्केटांत सुरक्षा रक्षक वाडोवपाची गरज आसा अशें न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष गोपाळ नायक हाणें सांगलें. चोरी जाल्या मार्केटांत कमीत कमी 60 ते 60 दुकानाचे जे आमी सोपो म्हणून आसा पळय ते सगळ्याचे आमी ते शेटर ना तांकां ते सगळे सरावंडींग आमी ताडपत्री बांदता, प्लास्टीक बांदता, ती तेंच्यांनी चोरांनी येवन कट केल्या. ती सकाळी फातोडीचेर म्हाका जेन्ना CCTV कॅमेरा आमी पळयलो तेजेर 4 सकाळचो टायमींग मेळटा ते तेंच्यांनी ब्लेडी लावन ते कट केल्या आनी कितें आमी ते दोरयेक बांदपाच्यो. शेटर तांकां काय करपाक मेळना. पूण तेंच्यांनी ते म्हाका दिसता हे कोण तरी पयलीं पळोवन गेल्यात गोल्लो खंय आसता कितें आसता ते गल्ल्यांतलेच खूब जाणांक 6-7 जाणांनी काडल्या. सेक्युरिटी आमकां हरशीं 2 जाण आसता. हे सेक्युरिटी आमकां म्युन्सिपालिटीच प्रोवायड करतात. पूण ते काल एकटो सेक्युरिटी नाशिल्लो. आतां एकटो सेक्युरिटी 5.5 दुकानां कशी सांबाळटलो हें हांव ताका काल आनी मेमोरेंडमाचेर हांवें जेन्ना मेमोरेंडम दिला तेका हांव तें सांगपाक गेला. आतां ही 6-7 दुकानां आसात तेंगेल्या हांवें ऑलरेडी वचून पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी आपल्याले हें बरोवन दिला. त्या पर्सना पर्यंत मेमोरेंडम दिला रिगार्डींग एक सेक्युरिटी तुगेले 2 सेक्युरिटी ते आमकां पावनात. 8 गेटी आसात. कमीत कमी आमकां 4 हे सेक्युरिटी जाय पडटले. ते 4 सेक्युरिटीक लागून हांव तेजे कडेन मेमोरेंडम दिला. आनी एक ताका मेन्शन केला कित्याक खूब जाण अशे मार्केटान अशे आसात जे रातचे आपल्या दुकानान भरपूर वेळ चलयतात आनी हे सेक्युरिटी तांकां खूब फावटी सांगतात आनी सेक्युरिटी तेंचे फाटल्यानूच नाखपाचें. एक तर दुकान रातचे तो 2 बंद करता. ताका सांगल्यार सुद्दां ते स्पिकर लायता आनी एक मनशान स्पिकर लायता हे लायता व्हडले हें करता थंय ते म्हणजे जेन्ना हांव आनी एक फावटी असो 12:30 सुमार गेलो त्या दुकानाचेर सांगपाक एक सुद्दां घेवन गेलो. अरे जेन्ना तुमी एकटे तो दुकान तर सगळ्याक लागून एकटो दुकान तर इतले वेळ करता आनी एक भुरगें तर भितर रावल्यार फाल्यां कोणाले चोरी जाली जाल्यार कोण जबाबदार आसा. तुम्ही बेगीन बघा. आज आम्ही एक असं डिसिजन घेतला रातचे 10 वरांचेर टोटल मार्केट बंद करपाचें. 10:30 टोटल मार्केटान गेटी घालपाची. आता ते पळोवया ते आमकां 4 दितात दिनात नाजाल्यार आमी आमगेले थोडे आमगेले घालतले. तेंगेले 2-4 शॉपां घेवन मागीर दोरी कट करून ओपन करपाक म्हणजे गल्ल्यांनी कितें पयशे आशिल्ले ते ग्रीवन्स लागीं आनी त्या दिसा सेक्युरिटी 2 जाण आसतात. क्रिसमसाक लागून एक सेक्युरिटी लीव्हर आशिल्लो तो त्या दिसा ओनर्स एक लीव्हर आशिल्लो एक सेक्युरिटी आशिल्लो. तांची एक डिमांड आहा की सेक्युरिटी आमी वाडोवची. ते हांव चीफ ऑफिसर करून ते एक्चुली म्हाका दिसता की सेक्युरिटी वाडोवप कितें कारण मार्केटाचें हें पद तें पद म्हळ्यार 2 सेक्युरिटी जायना. 2 सेक्युरिटी ह्या सायडीन 2 सेक्युरिटी आनी म्हाका दिसता 4 सेक्युरिटी आसूं जाय. हे हांव सीओ डिस्कस करून हांव सेक्युरिटी तांकां वाडोवपाक लायता. म्हणजे मार्केट कमिटीन जें घेतलां की 10:30 वरांचेर सगळें मॅक्झिमम रातचे 10:30 वरांचेर सगळें मार्केट बंद करप आनी गेटी सगळ्यो सील मारप. 10:30 वरांचेर रातचे बंद करपाचें तेच इम्प्लिमेंट करतात. हांवूय म्हज्या सेक्युरिटीक डायरेक्शन दिता. ते सेक्युरिटी कोण आसता गांव म्हणून बाबा लास्ट 10:30 नंतर कोणी आसल्यार तुमी एक तुमच्या हायर ऑथॉरिटीक इन्फॉर्म करात बाबा अमकें अशें आसा कळ्ळें. सो हो ताचो डिमांड आसा. मालीम जेट्टी वयल्या ट्रॉलर धन्यांचे सगळे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करतले अशें आश्वासन नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकरान दिलें. तशेंच पेना दी फ्रँका ह्या वाठारांत नवीन जेटी उबारपाचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री संपदा येवजणे अंतर्गत DPR दिल्लीक धाडला अशी माहिती मंत्री हळर्णकरान दिली. हांवें सरप्रायज विजीट मालीम जेटी कारण कितें आसा की आमी फुटमून जेटी आसले पळय इश्यूज जाले ती बऱ्यापैकी सेटल जाले आनी तेज्या बरोबर मालीम जेटीचे लोक आमचे आसले पळय ट्रॉलर म्हणून आसले सगळ्यात तेंच्यो बारीक मोठे युनियन्स आसले आनी त्यो प्रॅक्टिकली सायडीर येवन त्यो आयकप करून घेवप. एक गार्बेजचो तेंचो विशय आसलो दुसरो लायटीचो आसलो आनी बाकीच्यो कांय गोश्टी आसल्यो
ह्यो सगळो तेंचे आयकून घेतला डायरेक्टरान हांव बसलें आनी तांकां एश्युरन्सूय दिला की त्यो सगळें आमी वेवस्थीत करता, कारण ही आमची प्रायम जेट्टी आसा फुटमन पासून ही दुसरी हे बऱ्यापैकी बिजनस हांगा चलता आनी तेज्या खातीर हें अत्यंत गरज आसा की हें बऱ्यापैकी जेट्टी करून आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना ही बऱ्यापैकी लागू करून डीप सीचें बीन प्रोडक्शन जावचें, लोक नवे नवे बिजनसमॅन आकर्शीत जावचे आनी हें जायत जाल्यार ही जेट्टी बी आमकां सगळी बरी करता म्हणून आमी हें स्टेप घेतलें। जेट्टीची जी जेट्टी आमी कोणाक तरी काम दिली ही जेट्टी तेंणी काम सोडना ती तांकां रिपेर करून घेवंक जाय आनी मागीर ती वाडोवपाची। दुसरी तेंची फ्लोटींग जेट्टी मागली तेंच्यांनी, ती फ्लोटींग जेट्टी आमी ऑलरेडी DPR करून दिल्लीक जाता, तो 5 वर्सांनी की हेजे वयले सायडीक म्हणजे इश्टा सायडीक फ्लोटींग जेट्टी बांदतले आनी ही जी आहा तिजे एक्सपान्शन ही फ्लोटींग जेट्टीचो DPR ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडला प्रायम मिनिस्टर संपदा योजने, तो रोखडो येतलो ऑलरेडी एक्सटेंशन आसली ती अबंडन केला कॉन्ट्रॅक्टरान, सो ती GSIDCच्या अंडर काम करतली त्यो आतां कंप्लीट करून परत तिजो फुडलो एक्सपान्शन करतले। कलांगूट दर्यादेगेर पार्किंग वाठारांत बंद आशिल्ली पब्लीक टॉयलेट पंचायतीन परतून सुरवात करची अशी मागणी टॉयलेटीचो केअरटेकर तशेंच पर्यटकांनी केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण टॉयलेटीचे सिवरेजीचे उदक ओव्हरफ्लो जावपाक लागिल्ल्यान शॉपवाल्यांनी टॉयलेट बंद करपाक लायिल्ले खंय, मात टॉयलेट बंद दवरिल्ल्यान दर्यादेग वाठारांत येवपी पर्यटक तशेंच थळाव्या लोकांची सामकीच गैरसोय जाला। ताका लागून टॉयलेट सुरू करचे अशी मागणी केअरटेकर तशेंच पर्यटकांनी कलांगूट पंचायती कडेन केल्या। काफी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, टूरिस्ट इधर उधर और गंदगी कर रहे हैं। हाँ जी, मैं क्लीन करवा रहा हूँ, बाहर का पुट्टी मैं आज उठवाया हूँ, साफ करवाया हूँ। ओके, तो इसी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। गेट के पास जैसे पुट्टी कर दिए रात में लोग, उसको मैं साफ करवाया, बहुत परेशानी है सर। तो जैसे इंस्पेक्टर पंचायत इंस्पेक्टर करेगी ये आपको खोल दोगे, राइट? जी 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 जी, उनका आदेश आ जाएगा, मैं ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो आपकी गवर्नमेंट या पंचायत के पास क्या रिक्वेस्ट है? और यही रिक्वेस्ट है जो पब्लिक को देखते हुए, टूरिस्ट को देखते हुए खुलवा दें, असुविधा से बचे। आल्याच्या नंतर आम्ही बघितलंय टॉयलेटची समस्या, रूमची समस्या, थोड्याशा ज्या काही नैतिक समस्या आहेत त्या आम्हाला या ठिकाणी आढळून आल्या, परंतु ह्याच्याकडे थोडंसं इथल्या जे प्रशासन असेल त्यांनी थोडंसं लक्ष देऊन इथे जी प्रशासनाची जी गैरसोय होती प्रवाशांची त्याच्यावरती थोडंसं लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे। यासाठी थोडेसे मी इथल्या प्रशासनाला रिक्वेस्ट करेन, कारण का आमच्या महाराष्ट्रामधून देखील अनेक प्रवासी या ठिकाणी पर्यटन स्थळावरती दाखल होतात, येत असतात। 31 डिसेंबरच्या निमित्ताने सर्वजण या ठिकाणी आनंद लुटण्यासाठी या ठिकाणी येतात, पण इथे प्रवाशांची गैरसोय न व्हावा यासाठी इथल्या प्रशासनाने थोडेसे याकडे लक्ष द्यावं। एवढं लांब तू फिरायला येते आणि ही सोय झाली पाहिजे, गव्हर्नमेंटने लक्ष दिलं पाहिजे। आता मागचे 2 दिवस आधी बंद आहे, तुम्ही कसं करायचं पण म्हणजे दुसऱ्या जागेवर? हा, उघड्यावर जाणं काय चुकीचं आहे ना, ते उघड्यावर जाणं चुकीचं आहे, गव्हर्नमेंटला बघितलं लक्ष घातलं पाहिजे। एवढे पर्यटन इथे येत आहेत, त्यांची गैरसोय झाली भयानक, लक्ष दिलंच पाहिजे। एवढा मोठं ठिकाण आहे, पर्यटन स्थळ आहे, लोकांची गैरसोय होऊ नये एवढे तरी काळजी घ्यायला पाहिजे। तर तुम्ही आणि पे करून सुद्धा तुम्ही बंद करताय, पेला सुद्धा लोक तयार आहेत, असं काय नाही, फक्त इथं सोय होणं महत्वाचं आहे, गरजेचं आहे। आज जेंट्स काय नाही, पण लेडीजला याला त्यांना फार अडचण येणार आहे। कलाकारांची खाण म्हणून वळख आशिल्ल्या कला अकादमीच्या पार्किंग सुवातेर कोयर साचला। दिसान दीस ह्यो राशी वाडत आसा। महानगरपालिकेच्या कामगारांची मात्तूय ह्या नितळसाणी कडेन नजर ना सामकी आडनदर जाता। कलाकारांची खाण अशी वळख आशिल्ल्या कला अकादमीच्या सरभोंवतणीची कोणूच जतनाय घेतिल्ली दिसना। 70 कोटी रुपया खर्च करून नूतनीकरण केल्ल्या ह्याच कला अकादमीच्या सरभोंवतणीची दुर्दशा जाल्ले स्पष्ट चित्र पळोवपाक मेळटा। सध्या कला अकादमीत मराठी अ गट नाट्य सर्त चालू आसा, ते खातीर प्रेक्षकांच्या यो वच चालूच आसता। पूण कला अकादमीच्या पार्किंग सुवातेर फाटले 15 दीस जाले ह्यो कोयराच्यो राशी दिसान दीस वाडतूच आसात। ह्या सुवाती वेलो हो कोयर काडपाची जापसालदारकी कोणाची
हो कोयर आतां पणजी महानगरपालिकेचे कामगार वर्ग केन्ना नितळ करतले ते पळोवचें पडटलें. हांव सध्या आसा कला अकॅडमी हांगासर आनी कला अकॅडमीचें नूतनीकरण जाल्या उपरांत हांगासर वेगवेगळे प्रोग्राम जावपाक सुरवात जाली आनी सगळ्यात पयलो फेस्टिवल जालो तो म्हटल्यार इफी फेस्टिवल, मागीर सेरेंड्रिपिटी आतांच जो फेस्टिवल जालो. पूण जर तुमी म्हाजे फाटल्यान पळयलें जाल्यार हांगासर व्हडली व्हडली गार्बेजीची बॅगां हाडून उडयलेली आमकां दिश्टी पडटा आनी खंय तरी जे नाट्यप्रेमी आसतले किंवा हांगासर वेगवेगळे जे प्रोग्राम जाता ते पळोवपा खातीर येयल्ल्या लोकांक ही खंय तरी गार्बेजीची दृश्यां पळोवपाची पडटा. कारण म्हटल्यार ही सारकी पार्किंग जी एरिया आसा थंयसरूच ही गार्बेजीची बॅगां हाडून उडयलेली आमकां पळोवपाक मेळटा आनी आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या त्या अनुसार हांगासर फाटले 15 दीस जाले हांगासर ही गार्बेजीची बॅगां अशीच पडून आसा आनी आजुनूय कोणूच म्हणजे ह्या गार्बेजीच्या बॅगांक व्हरपाक हात लायना. तेच प्रमाणे हांगासर जी गार्डनान जी लोक काम करतात तांकां हांगासर एक बारीकशे हे आसा तातूंत ती आपलें जेवण जें हाडटा ती जेवतात जाल्यार तांकां सुद्दां ह्या गार्बेजीचो खूब म्हणजे त्रास जाता. कारण हांगासर वास येयल्ल्या कारणान तांकां ह्याच गार्बेजीच्याच वासानूच तांकां बसून जेवचें सुद्दां पडटा. जाल्यार हे जे कला अकॅडमी आसा थंयसर अशें केन्नाच पयलीं नाशिल्लें, जाय नाशिल्लें. गार्बेजीची बॅगां हाडून हांगासर कोण केन्ना उडयनाशिल्लो. क्लीन अशी कला अकॅडमी आमकां दिश्टी पडटाली. पूण आतां समज जर पळयलें जाल्यार खंय तरी ही आमकां दृश्यां पळोवपाक मेळटा आनी बेगिनाच बेगीन जे हे गार्बेज हांगासर दवरिल्ले आसा ते CCPन हांगासून क्लियर करचे आनी कला अकॅडमीची सुंदर अशी दृश्यां जी आसा ती लोकांक पळोवपाक मेळची. कारण हांगासर वेगवेगळे पर्यटक सुद्दां येतात, वेगवेगळे नाट्यप्रेमी, वेगवेगळे प्रोग्राम जातात. हांगासर लोक येतात हांगासरलो जो म्हणजे नाटकांचो आस्वाद घेवपाक येतात. जाल्यार बेगिनाच बेगीन हांगासर लक्ष घालून ही जी गार्बेज आसा ती खंय तरी काडपाक जाय. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.